मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक देव बरो दीस दिव म्हूण मागता. कार्मेल किरण कार्याक तुमी हाजीर आसात. तुमकां स्वागत. आनी आयच्या आनी फाल्यांच्या दिसा कर्नाटका इगर सुमतेक संबंद जाल्ल्यो थोड्यो भोव गरजेच्यो संगती आमी समजूंक प्रयत्न करतले. आमकां कळीत आसा हेच मार्चाच्या 19 तारखेर इगर सुमता भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत कुटुंबाचो मुखेली सांव जुजे आनी आख्ख्या इगर सुमतेचो पात्रोन मात्र न्हय आमच्याच दियेसीजोय पात्रोन हाच्या फेस्ता दिसा पापा फ्रांसिसान शिवमोग्गा दियेसीजीक एक नव्या गवळ्याचें नेमाकपण जाहीर केलें. आनी तो जावन आसा आमच्याच गांवचो दियेसीजीचो मूडबिद्रे फिर्गजेचो मनदेक बाप फ्रांसीस सेरावो जेजुईत मेळाचो याजक. आनी हें नेमाकपण जाता आसतना तो जेजुईत मेळाचो कर्नाटका प्रांत्याचो प्रोविन्शियल जावन आसलो. आमकां वर्तो संतोश दादोसकाय ह्या ताच्या नेमाकपणांतय कार्मेल किरण कार्यक्रमाच्या सर्व विक्षकांच्या नांवे तशेंच आमच्या कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवे हांव तांकां बरें मागतां, सुभाशय पटयतां. देव तांच्या गवळीक वावरांत जाय आसची सर्व मजत बेसांवां कुमोक आदार कुरपे देणी फावो करून दी आनी तांचो गवळीक वावर ह्या शिवमोग्गा दियेसीजींत फळादीक जावं दी म्हूण आमचें मागणें आनी काळजाचें आवंडे. हें एक घडीत आमकां सुमेस्तांक भोव लागशिल्लें. कित्याक म्हळ्यार आमच्या कर्नाटका राज्यांतच आसची मात्र न्हय आमच्या दियेसीजीक भोव लागशिल्ली दियेसीज जावन आसा शिवमोग्गा दियेसीज. येदोळ थंयसर दोग बिस्प आसले. मनदेक दोतोर इग्नेशियस पिंटो आतां ते निवृत्त जाल्यात आनी त्या उपरांत मनदेक दोतोर जेराल्ड आयजक लोबो ते आतां उडपी नव्यान जल्माक आयिल्ल्या उडपी दियेसीजीक वर्ग जावन थंयसर तांणी मुखेलपण घेतलां. आनी थोड्या तेंपाक खाली पडिल्ल्या शिवमोग्गा दियेसीजीच्या गवळीक हुद्द्याक हें नवें नेमाकपण जालां. अशें म्हणटना आमकां शेजाऱ्यांक तशेंच कर्नाटकाच्या पवित्र सभेक हें एक म्हत्वाचें घडीत. अशें म्हणटना आमी ह्या गवळीक हुद्द्या विशीं वा गवळीपणाच्या त्या दिक्षे विशीं थोड्यो संगती समजून घेवचें गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी आमचे थंय दुबाव आसतात, सावलां आसतात. हाका जापी सोदूंक आमी प्रयत्न करचे आसा पूण तितल्या वेग्गी आनी सुलाबायेन आमकां जापी मेळनात आनी तीं सावलां जावनूच उरतात. त्या देखून आमी एक प्रामाणीक प्रयत्न हांगासर करचें. ह्या कार्मेल किरण कार्यक्रमा मुखांत्र भावार्थ्यांक शिक्षीत करचें धर्मा विशयंत, धर्माच्या संगती विशयंत, धर्माच्या मुखेलपणा विशयंत. आनी आज आनी फाल्यां खंडीत जावन असलें एक प्रयत्न हांगासर चलता आसतना तुमकां जायती समजुनी जाणवाय लाभतली. भारतांतली इगर सुमता आमी पळयली जाल्यार भोव विस्तारती आसा आनी हांगासर 3 रितीचे भाग आसात. आख्खी भारतांतली इगर सुमता आमी घेतली जाल्यार थंयसर 3 रितीचे भाग आसात. इंग्लिशांत आमी हाका रायट्स म्हणटा आमी. आनी एक कसले म्हळ्यार एक लातीन रायट, सिरो मलबार आनी सिरो मलंकारा.
हे 3 रितींचे वांटे आसात. पूण हे तिनूय वांटे कॅथोलीक इगर्जमतेच्या बोंदेरेकाल येतात. पापा साहेबाच्या अधिकाराखालच हे तिनूय वांटे चलतात. आनी ह्या 3 वांट्याक लागून ह्या तिनूय वांट्यांनी एक एक अधिकृत आनी उंचलें अधिकार आसा वा आडळीत वर्ग आसा. आनी ताका आमी म्हणटा लातीन रायटाक संबंद जाल्ल्यांक भारतीय कॅथोलीक बिस्पांचो एकतार CCBI म्हूण आमी म्हणटा. भारतीय कॅथोलीक बिस्पांचो एकतार ही लातीन पवित्र सभेक संबंद जाल्लो उंचलो गवळीक संस्थो आमच्या भारत देशांत आसो. दुसऱ्यान आसा सिरो मलबार बिस्पा सिनोदो. इंग्लिशांत हाचें एब्रिवेशन आसा SMBS. ही सभा सिरो मलबार पवित्र सभेक संबंद जाल्ली आनी त्या सभेंत उंचलो गवळीक संस्थो तो जावन आसा. आनी एक हांवें रायट सांगलें तो जावन आसा सिरो मलंकरा पवित्र सभा आनी ताचो उंचलो गवळीक संस्थो आसा पवित्र गवळीक सिनोद. हे 3 वांटे वा 3 संस्थे कॅथोलीक इगर्जमतेंत भारतांत अस्तित्वांत आसचे. भारताक पापाचो रायबारी जावन आसो वा नुन्सियो हाच्या मार्गदर्शनाखाल काम करते आसा म्हूण येता. आनी तो जावन आसा अदीक मानादीक दोतोरो साल्वादोर पेनाकियो. आमच्या दियेसिसो 125व्या वर्साचो जुबलेव चलयत आसतना तो हांगासर आयिल्लो आमच्याच मंगळुराक. उडपी दियेसिसीक अदीक मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो हाका अधिकार हस्तांतर करतना सयत त्या संभ्रमाक तो आयिल्लो. खंडीत जावन आमी ताका लागशिल्ल्यान पळयलां जावंक पुरो, पत्रांनी ताची तस्वीर पळयल्या जावंक पुरो, मात्र न्ही TV माध्यमांत सयत तो आमकां दिसला. अशें म्हणटना आमकां तो वळखीचोसो आसा. ही एक मोठ्यान भारतांतल्या इगर्जमतेची झळक हांवें तुमकां दिलें. आनी हांगासर पापाचो रायबारी आसा वा एम्बेसिडर ऑफ पोप आसा. आनी सांगातच 5 कार्दिनाली आमच्या देशांत आसात. तो कोण गे म्हळ्यार सायमन डी कार्दिनल लुर्द स्वामी आनी एकलो आसा आयवन कार्दिनल डायस. तिसरो आसा टेलेस्पोर पी कार्दिनल टोप्पो. प्रस्तुत ते रांचीचे आर्चबिस्प जावन आसात. आनी एकलो आसा ओसवर्ल्ड कार्डिनल ग्रेशियस. प्रस्तुत मुंबयचो आर्चबिस्प. मात्र न्ही आमच्या नव्या पापसाहेबान पापा फ्रांसिसान आपणाचो अधिकार चलोवच्यांत इगर्जमतेक खरें आनी जोगतें मुखेलपण दिवच्याक 8 जाणां सहायकांक नेमला. आनी हे इगर्जमतेच्या चरित्रेंतच पयले फावटी म्हूण येता पापा साहेबाक संवसारांतल्या विविध कोनशांतावन कुमूक करचे, ताका मार्गदर्शन दिवचे, सल्ला सुचना दिवचे कार्दिनल्स. आनी तातूंत त्या 8 जाणां पैकी हो एकलो प्रस्तुत मुंबयचो आर्चबिस्प ओसवर्ल्ड ग्रेशियस. आनी एकलो आसा कार्दिनल आमच्या भारत देशांत आसो मार जॉर्ज कार्दिनल आलेंचेरी. हे प्रस्तुत एर्नाकुलम अंगलमालिसो महा आर्चबिस्प आनी हे सिरो मलबार पवित्र सभेक सेरवतात. आनी एकलो आसा त्रिवेंद्रमचो महा आर्चबिस्प. तांचें नांव आसा बासिलेयोस कार्दिनल क्लिमिस कॅथोलिकोस. हे सिरो मलंकरा आर्च दियेसिसेक सेरवल्ले आनी भारतांतल्या बिस्पा मंडळीचे प्रस्तुत अध्यक्ष ते जावन आसात. हाच्या पयलें ओसवर्ल्ड ग्रेशियस ह्या हुद्द्यार आसले. आतां प्रस्तुत बासिलियोस कार्दिनल क्लिमिस कॅथोलिकोस हे आसात. हे भारतांतल्या कार्दिनलांची झळक. आमच्या कर्नाटकाक आमी आयल्या तर
आमच्या राज्याची इगर्जमत आमी पळयली तर हांगासर 14 दियेसीसी आसात. मोठ्यान सांगचें तर बेंगळूर आर्च दियेसीस आसा, बेळगाम, बಳ್ಳारी, बेळतंगडी, चिकमंगळूरू, गुलबर्गा, कारवार, मंगळूरू, मंड्या, मैसूरू, पुत्तूरू, शिवमोगा, उडुपी आनी भद्रावती हे आमच्या कर्नाटका इगर्जमतांतले दियेसीसी. आनी हातूंत शिवमोगा दियेसीसीच्या गवळ्याचें हाजीरपण नासलें, तें एका गवळ्याचो अभाव आसलो आनी आतां तें आमच्या पापा फ्रांसिसान भरतीकरण दिलां. आनी फाल्यांच्या दिसा थंयसर नव्या गवळ्याचें दिक्षेची कार्यक्रम चलता वा संस्कारणे चलता. अशें आसतना मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, बिस्प म्हळ्यार कितें, बिस्पाचें नेमाकपण कशें चलता आनी अशें बिस्पा भोंवतेलीं सावलां आमी समजूंक, त्या सावलांक जापी सोदून काडूंक प्रयत्न करया. बिस्प म्हळ्यार कोण? बिस्प म्हणलो शब्द ग्रेक भाशेच्या एपिस्कोपोस म्हणल्या शब्दांतल्यान येता. ग्रेक भाशेच्या एपिस्कोपोस शब्दांतल्यान येता आनी थंयतावनूच एपिस्कोपल म्हणचो शब्द इंग्लिशाचो आयला. फाल्यांच्या त्या वर्दीच्या सेरेमनीक आमी एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन वा एपिस्कोपल कॉन्सक्रेशन म्हणटा आमी, बिस्पाची दिक्षा वा बिस्पाची वर्द. आतां ह्या एपिस्कोपोस म्हणच्या शब्दाचो अर्थ कितें म्हळ्यार दिश्ट दवर वा गुमान दवर. एकलो मॅनेजर आसता, कित्याक ताचें काम दिश्ट दवरचें वा गुमान दवरचें. संस्थेचे कामेली वावरडी सारक्या रितीन काम करतात गी, तांकां कितें गरजेचें आसा, तांचे समस्या कितें, हें सक्कड पळोवचें एका संस्थेच्या मॅनेजराचें काम. आनी तसलोच अर्थ हांगासरी आमी घेवं येता एपिस्कोपोस म्हणच्या शब्दाचो दिश्ट दवर वा गुमान दवर. त्या देखून जो कोण हेरांचेर राखणेची दिश्ट दवरता तो एपिस्कोपोस वा बिस्प. आनी सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत मुखेल्यांक असल्या नांवानच आपयल्लें आसा. धर्मदुतांची कृत्यां अध्याय 20 वळ 20 आनी 8 थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. फिलिपिकारांक बरयलेल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत आनी पयल्या वळींतच असलो एक शब्द वापरलेलो आसा. तिमोथीक सांव पावलोन बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 2 आनी तिताक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 7 ह्या सर्व पवित्र पुस्तकाच्या भागांनी आमकां ह्या शब्दाचो उल्लेख आसा. तर आमी समजून घेतलें, बिस्प म्हळ्यार राखणेचो दिश्ट दवरचो आनी हो शब्द एपिस्कोपोस म्हणच्या शब्दांतल्यान आयला. आतां अपोस्तोलीक वारसदारपण म्हळ्यार कितें, वा इंग्लिशान सांगचें तर अपोस्टोलीक सक्सेशन म्हळ्यार कितें. सर्व बिस्प सोम्यान वेंचून काडलेल्या 12 जाणां आपोस्तलांचे उत्तराधिकारी म्हळ्यार तांच्या फाटल्यान आयिल्ले. आतां बेनेडिक्ट 16वो आदलो पाप साहेब आसलो, पापा फ्रांसीस ताचो उत्तराधिकारी जाता, सक्सेसर जाता, म्हळ्यार ताचे उपरांत आयिल्लो. तशेंच इगर्जमतेंत आसचे हर बिस्प जेजून वेंचून काडलेल्या 12 जाणां आपोस्तलांचे उत्तराधिकारी वा सक्सेसर. अशें सांव पेद्रो उपरांत ताचे उत्तराधिकारी जावन कातोलीक पवित्र सभेंतय एकवटून आसच्या बिस्पांक अपोस्तोलीक वारेसदार म्हणटात.
कातोलीक पवित्र सभे भायले बिस्प अपोस्तोलीक वारेस्तारपणाचे बिस्प म्हणूंक जायना. दुसऱ्या पंगडांनी दुसऱ्या सेक्टांनी बिस्प आसतात, पूण तांकां आमी कातोलीक पवित्र सभेचे अपोस्तोलीक वारेस्तार म्हणून सांगूंक जायना. आनी एक सवाल आमकां दोसचें आसा, बिस्पाक कोण नेमक करता, बिस्पाक कोण नेमता, हे सवाल भोव वाजबे. आनी हाका जाप आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एका 3 वर्सांक एक फावटी प्रांत्याचे सगळे बिस्प सांगाता येवन बिस्पाच्या स्थानाक योग्य आसच्या याजकाची पट्टी तयार करन अपोस्तोलीक नुन्सियो पापाचो रायबार आसा ताका धाडटात. चिंतया आतां कर्नाटकांत एका बिस्पाची गरज आसा. ते दळा म्हणटा त्या वेळार कर्नाटका प्रांत्याचे सर्व बिस्प केदळा सांगाता मेळटात. त्या दळा खंयसर दियेसिजींत खाली जागो आसा एका बिस्पाक, त्या दियेसिजीक कोण जोगतो ते आसात, तसल्या याजकांचे नांवां वा पट्टी ते तयार करतात. चिंतया एका दियेसिजीच्या बिस्पाक सहाय्यक बिस्पाची गरज आसा, तांकां ऑक्झिलरी बिशप म्हणटा आमी. त्या दळा त्या दियेसीचो याजक कितें करता, त्या दियेसीचो बिस्प कितें करता, तो त्या हुद्द्याक योग्य आसच्या याजकांची नांवां, त्या याजकाची नांवां विंचून नुन्सियोक धाडटा. आनी नुन्सियो कितें करता, तो ह्या याजकांच्या पट्टेचें परिशीलन करता. तांची नांवां, तांची योग्यता, तांची गवळीक तरबेती आनी अनुभव हें सकड जाणा जाता आनी तो तांतली नांवां विंचता. आनी ह्या संदर्भार तो कितें करता की म्हळ्यार बिस्पांत हांवन, लायकांत हांवन, याजकांत हांवन, दियोकनांत हांवन तो माहेत आपणायता. हो अभ्यार्थी, हो याजक कितें, ताची अर्हता कितें, योग्यता कितें, ताची तरबेती, ताचो अनुभव, ताची जाणवाय हें सकड जाणा जावन तो एक वर्दी तयार करता. आनी त्या वर्देक तो आपणाच्यो अभिप्रायोय दिता. आपणाचें संशोध करता आसतना कितें ताका संगती कळ्ळ्यो तेंय तो बरयता. आनी उपरांत तो वातिकनान आसच्या बिस्पांच्या आयोगाक धाडटा. कॉंग्रिगेशन फॉर द बिशप म्हणून एक आयोग आसा आनी थंयसर तो ही पट्टी धाडटा. आनी थंयसर धाडलेले उपरांत सर्व दस्तावेजांचें, डॉक्युमेंट्साचें सूक्ष्म परिशीलन जाता. आनी जाल्ले उपरांत ती नांवां पापा सायबाक पावता. आनी पापा आपणाक पाठयल्ल्या वर्देची मोलामापणी करून स्वंत निर्धाराक येता. बिस्पा मंडळीन दिल्ल्या सुचनांक पापा मानता तरी एका बिस्पाचे विंचोवणेंत कोणायच्याय सुचनांक पापान कबूल जायचे म्हणून कांय ना. थंयसर पावनांतल्या नांवांच्या भायरी ताणें विंच येता, पूण चडटाव तशें जायना. पूण आमी मोतीन दवरूंक जाय, एका बिस्पाक विंचचे थंय फायनल डिसिजन, अंतीम निर्धार पापा तावन येता. आनी उपरांत कितें करता, पापा निर्धार घेतिल्ले उपरांत त्या विशीं बिस्पा मंडळीचो अध्यक्ष नुन्सियोक ही खबर कळयता. पापा वातिकनांत आशिल्ल्या बिस्पांच्या आयोगाक कळयता आनी त्या आयोगाचो मुखेली कोण आसा तो नुन्सियोक कळयता. नुन्सियो संबंद जाल्ल्या अभ्यर्थीचें सहमत आनी खुशी विचारता. कित्याक म्हळ्यार एका व्यक्तीक, एका याजकाक बिस्प म्हणून विंचून काडलेले उपरांत ताची सहमता गरजेची, ताचें कन्सेंट. एखाद्या वेळा आपूण जायना म्हणून सांगलें जाल्यार, आपूण हो हुद्दो स्विकार करूंक, जबाबदारेक खांदो मारूंक तयार ना म्हणून सांगलें जाल्यार ताका बिस्पुकन कांय फायदो ना. त्या देखून नुन्सियो त्या विंचलेल्या याजका लागीं विचारता ताची सहमत, आनी तो ओपता जाल्यार ती खुशी तो परत्यान पापा सायबाक कळयता. आनी उपरांत एका अधिकृत पत्र पाठोवणेंत
त्या अभ्यर्थीक बिस्पाच्या सेवेक ताची विंचवणूक आनी नेमकपण जाला म्हणून नुन्सियो कळयता आनी ही खबर पापान कळयता पर्यंत गुटान दवरूंक आसा आनी हर परगटणी पापा साहेब रोमान करता आसतना त्याच वेळार त्या त्या दियेसीच्या बिस्पाच्या घरा वा त्या त्या दियेसींत ही परगटणी चलता. मनात एक बाप फ्रांसीस सरावाचे नेमकपणाचे ती वर्दी वा कळोवणी रोमांत चल्ली. तशेंच सांजुजेच्या फेस्ता दिसा शिवमोग्गांत ती चल्ली. ही जावन आसा रीत वा प्रक्रिया एका बिस्पाक विंचचेत आसली. तितलें सुलाबायेचें काम न्हय. जायत्यो वावर आसा, जायत्यो संगती तातूंत मिसळिल्ले आसात. लांब प्रक्रिया जाल्ले उपरांत मात्र एका दियेसीक एका गवळी बापाचे विंचोवन जाता. आनी अशें म्हणटना आनी एक सवाल आमच्या मोतीन उदेवंक पुरो. कोणाक बिस्प जावन विंचची येता? बिस्प जायचे जाल्यार ताचे थंय आसलेली योग्यता कितें? इगर्जमातेचें कानून वा कॅनन लॉ आमी कितें म्हणटा 368 ह्या अंक्यांत थंयसर बिस्प जावंक योग्य असच्या याजक थंय आसूंक जाय जाल्लीं थोडीं लक्षणां विवरसिल्लीं आसात. आनी थंयसर ते सांगतात गूढ भावार्थ, आदर्श नैतीक जिणी, भक्त, उर्बा, जाणवाय, मनशा मौल्या आनी बिस्पाचो हुद्दो वा जबाबदार शेवटाक पावोवचे थंय गरज आसचे सर्व गूण एका याजक थंय आसूंक जाय. त्या वेळार मात्र ताका बिस्प जावन विंचची येता. दुसऱ्यान हेरांनी मनान लेखुल्लो व्यक्ती जावंक जाय. म्हणजे समाजेंत इगर्जमातेंत ताका एक बरें नांव आसूंक जाय, बऱ्या सालीचो व्यक्ती तो आसूंक जाय. आनी कनिश्ट 30 आनी 5 वर्सां म्हणी जावन आसूंक जाय. ताच्या सकयल्यांक बिस्प जावंक साध्यता ना. आनी 5 वर्सांचो गवळीक अनुभव तरी आसूंक जाय. ह्या वर्सा याजकाची दिक्षा मेळ्ळी, येवच्या वर्सा ताका बिस्प जावन दिक्षा दिवंक जायना. कनिश्ट मिनिमम 5 वर्सांची गवळीक तरबेती तरी ताका आसूंक जाय. पवित्र पुस्तक जावंक पुरो वा देवशास्त्राच्या खंयच्याय एका संगती विशयी जावंक पुरो वा कॅनन लॉ इगर्जमातेचें कानून आसा ह्या संगती विशयी जावंक पुरो ताणें दोतोर सनाद डॉक्टरेट वा इतर खंयचीय एक सनाद आपणायल्ली आसा जाल्यार ताची विंचोवन बिस्पाच्या हुद्देक जावच्यांत कांयच अडखळ ना. अशें आमी पळयलें आमची भारतांतली इगर्जमाता, कर्नाटकांतली इगर्जमाता आनी त्या उपरांत बिस्पाचें नेमकपण, बिस्प म्हळ्यार कशें, कितें, ताचो अर्थ कितें, बिस्पाची विंचोवणेची प्रक्रिया कशें चलता आनी कोणें पुरा बिस्प जावं येता. खंडी जावन हें तुमकां आदाराचें जालें म्हणून हांव चिंतां. फाल्यांच्या दिसा हेर थोड्यो संगती ह्या विशयंत आमी समजूंक प्रयत्न करया आनी आयच्या दिसा, फाल्यांच्या दिसा आनी सदांच ह्या नव्या गवळ्या खातीर आमी मागोवंक फावो. कित्याक जबाबदारी वर्ती, जबाबदारी उंचली आनी ती शेवटाक पावोवची थंय खंडीत जावन एका गवळ्याक आमच्या मागण्याची गरज आसा. हो इरादो तुमी मागण्यान दवरचो. तर आनी थोडीं सवालां जापे घेवन फाल्यां आमी मेळया. देव बरें करूं.